इवनिंग गोंयकारांनी हांव मोगेंबूर तुमकां खबर आहा हांव झडपी इलेक्शनाक उबो रावल्लो अंजुना ह्या मतदारसंघांच्यान आमच्या मतदारसंघात अंजून कायसोवा आसगांव आनी काणक्या वेल्ल्या ह्यो विलेज पंचायत आसा। आयज सगळ्या मतदारांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो। म्हाका आयज ह्या मतदारसंघात 4,500 वोट मेळ्ळे। खंय तरी एक 100-200 वोटाक हांव फाटीं पडलो, 200 वोटांनी हांव डिफीट जालो। बट आमी कमी टायमान लोकां कडेन पावले, लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न केलो। जे मतदारांनी ज्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो तांकां हांव खूब थँक्यू म्हणटा। लोक आख्खे गोंयचे म्हाका सपोर्ट करी, लोक देवा कडेन मागताले हांवें एक जाण येयल्या पुरो म्हणून, आनी ज्या लोकांचो म्हाजेर विश्वास नासलो तांकांय थँक्यू म्हणटा। कित्याक आमी पॉलिटिशियन न्हू, आमी जे जन आंदोलनांच्यान वयर येयल्ले मनीस। आयज तुमकां आझाद मैदानार रावन हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता आनी जो मॅन्डेट हांवें दिला पळय लोकांनी तो हांव एक्सेप्ट करता आनी हेच्या फुडें हांव लोकांक लागून वावुरतलो, लोकांक लागून काम करतलो। आमी एक टफ फायट दिली ह्या सरकारा विरुद्ध, मॅन्डेट घेवपाक गेले बीजेपी सरकारा विरुद्ध आनी आमी टफ फायट दिली। आयज तेंच्या आमदारांक अक्षरशः घाम हाडलो। जे आजी माजी आमदार आसले ते आमच्या मतदारसंघात भोवले, जे नेबरिंग मतदारसंघाचे कालांगूट आमदार आसलो तो भोवलो, जावं आमचो माजी आमदार आसलो तोय भोवलो आनी आमच्या आमदारांक अक्षरशः घाम सुटलो। पयशांचो उलाढ जालो, पयशांचो पावर यूज केलो जालो, लोकांक त्रास केले जाले, ऑथॉरिटीज यूज केल्यो गेल्यो आमच्या अगेन्स्ट। जे मनीस आमच्या वांगडा दिसताले तांकां धमक्यो बऱ्यो फोन येवपाक लागले, आमी पावरान आहा, तुमी सायडीक सरा, म्हणजे खुबश्यो गोश्टी आमच्या अगेन्स्ट केल्यो गेल्यो। बट आमी हो आमचो मतदारसंघ हो हाय वोल्टेज केलो। आमी जन आंदोलनांच्या जन हिताक लागून झगडपी मनीस, टॅक्सीकारांचे लिडर म्हणून आमी फुडें सरले आनी लोकां कडेन एक मॅन्डेट घेवपाक गेले। आमचे लोक आमच्या वांगडा रावले, आमच्या लोकांनी अक्षरशः आमकां सपोर्ट केलो, आमकां एक बरी मॅन्डेट दिली। आमी वी आर व्हेरी हॅप्पी अँड व्हेरी थँकफूल फॉर देम। जे लोक आमच्या वांगडा विश्वास दिवन रावले आनी जे आमचे अगेन्स्ट वावुरले तांकांय थँक्यू म्हणटा। कित्याक हेच्या फुडें जर हो सरकार बदलतलो जाल्यार आमी एकठांय रावन करचे पडटल्यो सगळ्यो गोश्टी आहा। आमी फक्त इलेक्शनाक गेले, हे राजकारणान एंट्री मारली ते एक व्यवसाय म्हणून न्हू, आमी लोकांचो व्यवसाय सांबाळपाक आमी राजकारणान एंट्री मारले। आयज आमी गोंय सांबाळपाक लोकांच्या वांगडा रावतले आनी ह्या राजकारणान एंट्री मारपाचें कारण हें। कित्याक आमी जेन्ना धंद्यान आसले, टॅक्सी चलयताले तेन्ना आमी हॅप्पी आसले। बट आमकां थोड्यो गोश्टी दिसल्यो की हे सगळे लोक हिता विरुद्ध जाता, लोकांचे धंदे, लोकांचे व्यवसाय, गोंयकार पण सगळे सोंपपाक पावता म्हणून आमी आयज राजकारणान एंट्री मारली। आमी लोकां वांगडा हेच्या फुडें रावतले। आमी राजकारणी न्हू, आमी आंदोलक, जन आंदोलनाच्यान वयर सरलेले मनीस। ह्या आझाद मैदानाचेर आमी आंदोलनां करून लोकांच्या पोटाक लागून झगडून वयर सरलेले मनीस। आयज आमी ह्या आझाद मैदाना वयल्यान लोकांक थँक्यू म्हणटा, आमच्या मतदारांक थँक्यू म्हणटा, आमच्या गोंयकारांक थँक्यू म्हणटा। आमचे गोंयकार आमच्या वांगडा रावले, गोंयकारांनी खुबश्या जाणांनी प्रेयर केली, प्रार्थना दिली, देवा कडेन मागले की मोगेंबूचो विजय जावपाचो म्हणून। पण थोड्यो गोश्टी आमी फाटीं पडले, थोड्या लोकां कडेन आमी पावले ना। थोड्यो गोश्टीक आमी पयशांचो पावर जावं ऑथॉरिटीच्या अगेन्स्ट जावं सरकारा अगेन्स्ट जाले। पयशांचें राजकारण करपाक आमचे कडेन जालें ना, कित्याक आमी टॅक्सीकार, आमचे कडेन इतको पयसोय ना। आमच्या मतदारसंघान आमदारान पयशांचो पावस पाडलो, तरी पासून आमी एक मॅन्डेट घेतलो, डिसेंट मॅन्डेट घेतलो। सरकारा विरुद्ध एक मॅन्डेट घेवपाक गेले आनी थंय घेतलो। आमी फक्त 200 वोटांनी फाटीं पडले। एक 100 वोट हेवटेन तेवटेन जाले जाल्यार आमचो विजय निश्चित आसलो। बट आमी हेच्या फुडें लोकां वांगडा रावतले, हेच्या फुडें लोकां वांगडा रावन येयल्ले आहा आनी सगळ्या मतदारां वांगडा रावतले, हो तुमकां आश्वासन दिता। आनी गोंयकार, जे गोंयकार म्हाका लागून वावुरले त्या गोंयकारांक आश्वासन दिता की मरे पर्यंत हांव तुमच्या वांगडा आसतलों। थँक्यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।